टीव्हीचेर दिसपा खातीर आमदार विधानसभेत नाटकी जावंक लागल्यात अशी खंत सभापती राजेंद्र आर्लेकरान उक्तायल्या. तो प्रुडंटाच्या डिबेटीत उलयतालो. विधानसभा कामकाजाचे चॅनलांचेर थेट प्रक्षेपण जाता. ताका लागून दर एक आमदार नाटकां करूंक लागला अशें सभापतीचें मत. विधानसभा कामकाजाचो दर्जो दिसान दीस घसरत चल्ला हें सगळ्याच उलोवप्यांनी मान्य केलें. गोंय विधानसभेचे भांगरा महोत्सवी वर्साचो बिरेस्तारा समारोप जाता. विधानसभेतल्या वादावादीची युक्तिवादाची जागा has been taken by theatrics just for the sake of camera. I agree with you to some extent. It is turning into a theatrics. Certainly. तातून कशें आसा की जे वाद आसा त्या वादाच्या भितर आमकां भितरल्यान कितें तरी बरें मेळपाक जाय आशिल्लें अशें न करता वादा खातीर वाद अशें तें चलिल्लें आसा. 1977च्या सुमाराक गोंयान भ्रष्टाचाराची बुन्याद घाली अशें आदलो खासदार अमृत कासाराचें म्हणणें. ह्या 50 वर्षांत ही नैतिकता जी आसा ती कमी कमी जायत आसा. निवडणुको ज्यो आसा त्या निवडणुकांक पयसो जाय आनी तो पयसो आसल्या शिवाय मनीस निवडून येवंक शकना आनी तो पयसो केल्या शिवाय परत निवडणूक निवडून येना. म्हाजें तर स्पश्ट मत आसा द फावंडेशन ह्या भ्रष्टाचाराचें जें आसा न्हय ते 1978-79च्या काळांत तें घातलें गेलें. थंय कंट्रोल करपाक अपयश आयिल्ल्यान मुखार तो फुफावो अपयश कारण त्या वेळार लिडर सांगूंक शकनाले अरे बाबा हे बंद कर म्हणून. आदल्या एका मंत्र्याच्या पियेन आपणाक पयशाचे बॅग दिवपाचो यत्न केल्लो अशी माहिती आदलो सभापती सुरेंद्र सिरसाटान दिली. कोणे तरी म्हाका सांगलें की तो असो आसा बॅग घेवन येयला आनी कितें म्हणून ताका सांगलें तूं धांवडूंक घाल पुलिसेक ताका भितून तूं आनी हें करूं नाका. हांवें इमिडिएटली सगळ्यांक फोन लायले प्रेसाक आपयले आनी थंयसूनच हांवें निकाल दिलो. हे 2 जाण डिस्क्वॉलिफाय जाले. तो निकाल दिला पण असो म्हाजे आरोप जालो की हांव बंगल्या वरसून जेन्ना रातच्या रातीक तो हें दिल्लो आसा निकाल दिल्लो आसा तेन्ना हांव बायस म्हणून. आमदार आनी मंत्र्यांनी मतदारांक वायट सवय लायल्या असो आरोप आदलो आमदार राधाराव ग्रासियेसान केलो. Today the people expect their MLAs to be banks. You go to their house, they have to bankroll you for building your house, for your son's wedding, for your daughter's wedding, for everything. You see, the MLAs have made it a habit. गोंयच्या उदरगतीची बुन्याद घालपाचें काम पयल्या विधानसभेतल्या अशिक्षीत आमदारांनीच केलें हे आदले उपमुख्यमंत्री रमाकांत खलपान नदरेक हाडलें. पण पयले आमदार पयल्या विधानसभेतले आमदार कोण कास्टिकार, कोण खटारे गाडेवाला, कोण एखादो शिक्षक आनी एवरेज शिक्षण कोणाचें म्हाका दिसता 4थी 5वी 3rd 4th अशे तरेचे लोक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कळंगुटे एका स्कुलाच्या बालरथाक उजो लागलो. मार्क फर्नांडीस मेमोरियल स्कुलाच्या बालरथाक बुधवारा फांतोडेर अकस्मात उजो लागलो. सकाळच्या स्कुलाची भुरगीं गाडयेंत नाशिल्लीं म्हणून वेळ बरो. उजो कित्याक लागलो हाचें नेमकें कारण कोणूच सांगपाक शकनात. कोण म्हणटा शॉर्ट सर्किट जालें, कोण म्हणटा उजो लायलाय आसुये. शिक्षण खात्याक 20 लाखांचो फटको बसला. कळंगूटचे मार्क फर्नांडीस मेमोरियल स्कुलाचे बालरथाक बुधवारा फांतोडेर सुमार 5 उजो लागलो. फायर ब्रिगेडीन येवन तो पालयलो. मात बस पुराय जळून काबार जाल्या. कोणे तरी मुद्दाम उजो घाला असो लोकांक दुबाव. आमचो पेटो हांगर बसी राखता, आमची गाडी राखता. पेटो तेन्ना दारार येयलो खाटखाट करून तेन्ना आमी भायर येवन पळय जाल्यार उजो पेटता. भायर उजो दिसपाक लागलो. जनेलांतल्यान पळयना फुडें. मागीर टिचरीक फोन मारलो, हेका मारलो, सगळ्यांक फोन हाडले. मागीर पुलिसाक पयलीं मारलो. आज सकाळीं म्हाका 5 सुमार मिस्टर वसंत मटकर जो आमचो बालरथाचो कंडक्टर ताणें फोन केलो की बसीक उजो लागला म्हणून. मागीर रोखडीच आमी हांगा पावली तेन्ना फायर ब्रिगेडीन ऑलरेडी उजो पालयल्लो. मेंटली डिस्टर्ब पीपल ऑल्सो डू सच टायप ऑफ थिंग. आनी पुलिसांक सांगला आयडेंटिफाय तुमी रातचे पेट्रोलिंग करा, चॅक करा कोण असो मातसो मेंटली डिस्टर्ब मनीस भोंवता काय म्हणून वाड्यांचेर. कित्याक अपघातीत उजो लागप आनी सकाळच्या 4 is a little disturbing thing. I've told Kalangut police station to investigate and I'm waiting for the report of fire services. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. आयतारा मिरशे जावपा आशिल्ल्या नरेंद्र मोदीच्या विजय संकल्प रॅलीक 1.25 लाखा परस चड लोक येतले असो अदमास भाजपाचो म्हणयारो विल्फ्रेड मिश्कितान उक्तायला. जाल्यार सेजा गोवाचे काडून उडयल्ल्या कामगारांनी नरेंद्र मोदीक काळे बावटे दाखोवपाची शिटकावणी सरकाराक दिल्या. काडून उडयले सेजान तरी प्रस्न सरकारान सोडोवचो म्हणून ते मागतात.
आयतारा मेरशे जावपी नरेंद्र मोदीच्या सभेची तयारी नेटान चालू आसा. लोकांनी जाता तितल्या बेगीन सभेच्या सुवातीर येवचें अशें भाजपचो म्हणयारो दोतोर विल्फ्रेड मिस्कितान मागला. No, our target was initially 1 lakh. We already accomplished 85. Therefore, it is possible that we may cross even 1 lakh 2030. And as per my information, even people from the bordering areas of Goa, they are also willing to attend, and they want to attend because Modi is an icon. भाजपान वेंचणूक जाहीरनाम्यांत दिल्ली सगळी आश्वासनां पुराय करतलो अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान वास्को जाल्ल्या सभेत उलयतना केली. येणाऱ्या 2 म्हयन्या भितर ताचो अर्थ कळ्ळो ना. हो पक्ष आहा तो आमी तुमकां प्रॉमिस केला 430 रुपयान गॅस म्हणजे 430 रुपयान सबसिडायज गॅस. पयले पयशे जर तूं गोवा केंद्र सरकार दिना आसत, ऑयल कंपनी जर दिना आसत खात्यार, जाल्यार भारतीय जनता पक्ष दिल्ले वचनाक आपले पूर्ण करतलो. सेजा गोवा कंपनीन कामगारांक दिल्ल्या ले ऑफ नोटीसीक सरकारान स्थगिती दिली ना जाल्यार मोदीच्या सभेत वचून निषेध करतले अशी शिटकावणी कामगारांनी दिल्या. जर आमकां 12 तारखेक मनोहर पर्रीकर जो गोयचो सीएम जो आसा हेजे जर स्टे ऑर्डर ले आउटाचे स्टे ऑर्डर हाडिना जाल्यार 12 तारखेक आमी कामगार सगळे जे इफेक्टेड पीपल आसा कामगार ते रस्त्यार देंवतले आनी आमी निषेध करतले. काळे झेंडे घेवन ते 12 तारखेक जी विजय यात्रा आसा मोदीची तिच्या त्या मिटींग वचून आमी तिचो निषेध करतले. गुजरातचो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीच्या सभे खातीर पुराय सुरक्षा व्यवस्था केल्या अशें डीआयजी ओपी मिश्रान सांगले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.